आईचे सुवार्तेंत कित्याकगी देखचे वा पळेवचे विशीं 4-5 फावटी उल्लेख येतात. नातानायलाक भेटलेल्या फिलिपान नजरेतच्या जेजू विशांतली गजाल नातानायलाक विवरून सांगली मात्र नाही, खुद्द ये आनी पळे म्हणून उलो दिलो. आपणाक पळेवंक आपणा सरशीन येतेल्या नातानायलाक पळेवन जेजून पळया एक खरो इस्रायलगार हाचे थंय कसलेंच कपट ना म्हळें. आपणाची कशी वळख जाली म्हणून नातानायलान जेजूक विचारतना, फिलिपान तुका आपोवच्या आदी अंजुराच्या रुखा मुळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो म्हणटा जेजू. शेकी जेजूची उतरां परत पळेवच्या आनी देखच्या विशीं सांगून आखेर जातात. अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हणून हांवें म्हळें देखून तूं सत मानताय. हाचे प्रास वर्तीं घडितां तूं देखतलोय. सतत हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत सडलेले आनी देवलेले तुमी देखतल्यात. नातानायलान जेजूक देखच्या की पयलें जेजून ताका देखलो. हीच सुवार्ता. नातानायल जेजून अंजुराच्या रुखा मुळी तुका पळयलो म्हणल्या खातीर जेजूक सत मानलो, पूण हाच्या की वर्तीं घडितां नातानायल पळयतलो म्हणून जेजून म्हणचे सुवार्तेचो शिखर. सत मानलेली पळयतात आनी दैवीक महत्कार्यां पळेवनूच वेतात. विश्वासान ती बोळ जायत वेतात. नातानायला परी निरंतरी.